जानवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. खरेंच तागड्याच्या ताटांचेर आसलेले धुळीच्या कणापरी वा सकाळी दर्नीर पडता त्या दवाच्या थेंब्यापरी सगळो संसार तुझे मुखार आसा. तरी पूण सक्तांची तूं काकुळट करताय, कित्याक तूं सगळे करूंक शकताय. मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पातकांचेर दिश्ट घालिनाय. कित्याक आसात त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय आनी तुवें केल्याय ते खंयचेच वस्तूचो तुका कांटाळो दिसना. कित्याक खंयचेच वस्तूचो तुवें द्वेश केल्लोय जाल्यार तूं ती वस्त रचतो नाय. एक वस्त रचूंक तुका खुशी नातली जाल्यार ती कशी अस्तित्वांत उरत? अस्तित्वाक येवंक तुवें तिका आपोवंक नातली जाल्यार तिका कशी सांबाळून धरूं येता? तूं सर्वेस्परा सगळ्यो वस्तू राखताय, कित्याक त्यो तुज्यो आनी सगळ्या प्राणयांचो मोग करताय. कित्याक तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्यांत आसा. देखून सर्वेस्परा तूं चुकलेल्यांक हळू सुदरायताय आनी तांणी आपले खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय. देवाचे उतार हे. सांत पावलान तेसलोनिकांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. ह्याच उद्देशान तुमचे पासत आमी सदांच मागतां. आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांक तो तुमकां योग्य करूं. बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवणी आपले पदवेन तो सिद्ध करूं. आनी तुमच्या भावार्थांतावन उपजाता तो सगळो वावर तो संपूर्ण करूं. हेंच आमचे मागणे. अशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक तुमचे तावन महिमा तशी तुमकांय ताचे तावन महिमा लाभतली. आमच्या देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे भोवारी जमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयांत आमची मानावी ही. सोम्याचो दीस येदोळूच पावला म्हणून कोणे एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हूण कोणीय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी एकाच फारा मनांत गडबडचे न्हय वा आकांत धरचोय न्हय. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तो येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोन वेतालो. थंय जाकेव नांवांचो एकलो सुंकागराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीच आशेतालो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचोन एक रुमडीच्या रुखार चडलो. कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, वेगी सकला देव. आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सरारा देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सक्ता हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां. आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. निजायकी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतार हे.